गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उत्तर गोंया खातीर लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार गिरीश चोडणकारान सोमारा दीस आपलो उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिलो. भाजपान गोंयकारांक फक्त खोटी आश्वासनांच दिल्यात. लोकांनी वेंचून दिल्ले भाजपाच्या दोनूय उमेदवारांनी गोंया खातीर कितेंच केल्लें ना. सादो एक मिन खणीचो विशय सुटावो करपा खातीर तांकां शक्य जालें ना. लोकांक भाजपाच्या उमेदवारांक वेंचून दिल्ल्याची चूक कळ्ळ्या आनी ती चूक लोक परत करचे ना. लोक काँग्रेसीच्याच उमेदवारांक वेंचून दितले. हांव लोकसभेन गोंयकारांचो आवाज आसतलो आनी गोंयकारांचो आवाज लोकसभेन पावोवपाचें आपलें कर्तव्य आसतलें, अशें गिरीश चोडणकारान उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत पत्रकारांक सांगलें. बाकी सगळे वेगळे वेगळे गजाली जातात, राष्ट्रप्रेम आनी हें सगळें, पूण कितें अचीव केलें गेले 5 वर्सांत. ह्या सरकारान येवचे पयलीं ज्यो प्रॉमिसीस लोकांक केल्ल्यो त्या प्रॉमिसिसांचें कितें जालें हाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी हें इलेक्शन ह्या इश्यूचेर जावपाक जाय, जे इश्यू BJPन आनी खास करून नरेंद्र मोदीन इलेक्शना पयलीं देशभर रेज केल्ले, गोंयांक रेज केल्ले, आनी हे सगळे इश्यूचेर इन्क्लुडींग जो स्पेशल स्टेटस तांणी गोंयांक प्रॉमीस केल्लो. मायनींग सारको जो इश्यू आशिल्लो त्या मायनिंगाचेर भाशण नरेंद्र मोदीन प्रचारा टायमार केल्लें. आनी कितलेशेच इश्यू जे तांणी मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले. तशेंच हे खासदार 20 वर्सां आसा, सो त्या खासदाराचे 20 वर्सांचे कार्यकाळांत केल्लें कामाची आमी डिस्कशन करपाक सोदतात. त्या इश्यूचेर आमी हें इलेक्शन झगडपाक सोदतात. आनी ह्या वेळार गोंयकारांक एक उतर दिवपाक सोदता की हांव लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक जावपाक सोदता. कॉमन मनशांचो आवाज पार्लमेंटाक दवरपाक सोदता. आनी ह्या इच्छेन हांव आयज उमेदवार म्हणून लोकां मुखार आयिल्लो आसा. काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार चोडणकारान अर्ज भरतना ताच्या बरोबर गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो 70रीचो आमदार प्रतापसिंग राणे, विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकार, आमदार निळखण हळर्णकार, ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात, टोनी फर्नांडीस, सिल्वेरा आनी हेर कार्यकर्ते आसले. भाजपान फाटले वेंचणुकेक दिल्लीं आश्वासनां आजून पुराय करिनासतना खंयच्या तोंडान भाजपाचे उमेदवार लोकां कडेन मतां मागपा खातीर भोंवतात, असो प्रश्न बाबू कवळेकारान केला. तशेंच लोक काँग्रेसी बरोबर आसात आनी तांणी दिल्लो कौल लोकांक वेंचणूक जातकीच कळटलो, अशें बाबू कवळेकार उलयलो. 2014च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक ते मोदीच्या नांवाचेर इलेक्शन म्हळ्यार एक ताका लागून मतां दिया म्हणून. आयज ते तेंचे कडेन तांकां म्हणपाचो नैतीक अधिकार ना की जे आश्वासनां लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेमी दिल्ली 15 लाख लोकांच्या अकाउंटाचेर गेलेत आजून पावलेत ना. आनी ताचे भायर जे विशय जे खाणग्रस्त लोकांक जावं ते बाकी सगळे विशय जे आसले, जी प्रॉमिसीस केल्ली ते फेल जाल्ले आसा. स्टेट गव्हर्मेंटय फेल, सेंट्रल गव्हर्मेंटय फेल आसात. म्हळ्यार खासदारांनी केल्ले कार्य कांयच ना आनी स्टेट गव्हर्मेंटांनी केल्ले कार्य कांयच ना. तेन्ना हे जे आसा ते लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा की 17च्या इलेक्शनाक की लोकांच्या हाती जेन्ना वयता तेन्ना लोक मॅन्डेट दिता ते काँग्रेसीक दितात. आनी लोकांनी काँग्रेसीक मॅन्डेट दिले उपरांत ते मागीर तोडाफोडीचें काम करतात. लोक तांकां मॅन्डेट दिना. आनी आतां अशेंच घडटलें. दोनूय पार्लमेंट इलेक्शन आनी तिनूय बाय इलेक्शन जे आसात ते लोक काँग्रेसीक मॅन्डेट दितले, काँग्रेसीक कौल दितले. जसो ट्रेंड आसा त्या प्रमाणे काँग्रेसीक हे 5 सिटां आमकां मेळटले. आनी नॉर्थ गोवा भितर आमी 20 वर्सां नंतर पहिल्यांदाच गिरीश बाब चोडणकाराच्या आमी जिखतात, बरे मार्जिनान आमी जिखतले. प्रतापसिंग राणेन काँग्रेसीच्याच उमेदवारांक लोकांनी वेंचून दिवचो म्हूण प्रयत्न चलयल्यात. गिरीश चोडणकारा बरोबर राणे आसताच. सोमारा उमेदवारी अर्ज भरतनाय राणे आसलो. युवकांक रोजगार नाशिल्ल्यान गोंयांत बेकारी वाडल्या. गोंयांत चलताले ते प्रकल्प स्वार्थी राजकारण करून बंद केल्यात. गोंयची आर्थीक स्थिती वायट आसा म्हूण गोंयांत केंद्र सरकाराचेर अवलंबून रावचें पडटा. भाजपान केल्ली गोंयची ही परिस्थिती बदलपा खातीर लोकांनी काँग्रेसीच्या उमेदवारांक वेंचून दिवची, अशें मागणी राणेन केल्या. There is a rampant unemployment. Mining is stopped. People have no jobs and many have taken loans. All these issues we will take up, and I am sure based on this we will be able to see that something is done for this state. So far everything is at a standstill, and this has to the state, which is a dynamic state moving
fast towards better economy is now economy has stagnated. The economy has to move. And that our candidate will take it up to the center.